सरशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बनी बेटो जामल्या आता polka somia परत काकू आमचे शांती तुझी मागता सुतो सारोला संगीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली बेटो जपल्या मगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता सांजुदाचे पुनशेत पक्षिकेरे हांगासर जावच्या मंगळाराच्या ह्या भक्तीक कार्याक तुमकां मोगाचोय आपोवण्या दिता कोरोना पिडे वरवीं ह्या पुंतळार हांगासर येवंक ह्या भक्तिकांक साध्य जायना देखून तुमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान माध्यमा मुखांतर आमी आसा केलां ह्या मिसाक ह्या नवेनाक आनी आराधनाक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता ह्या मिसा वेळी आराधना वेळी नवेना वेळी विशेश करून तुमचे खातीर तुमच्या भुरग्यां मुळां खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर उतर प्रायाच्या भाव भयणी खातीर प्रतिरितीन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर तांच्या सर्व कश्टां संकश्टां खातीर ते संवायरत्यां खातीर आमी हे विशेष करून मागतल्या हे मिसाचें बलिदान प्रतिरितीन जॉन बाप्टिस्ट साल्डाना हाच्या बेगीनच बऱ्या भलायकी जोडच्या इराद्यान ताचे पासून विशेष करून आमी मागता जॉन बाप्टिस्ट साल्डाना पिडे वरवीं कश्ट जाता ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळचे पासून विशेष करून आमी मागया सांगतास सांजुदाच्या मनाक अर्गासन भेटयता रेमिडिया कुटिनो सांजूद वाडो पुलकत्रेच्या आत्म्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयता सुनीता रोड्रिगेस तशेंच आपणाच्या इरेद्यां पासून मिस भेटयता एनिया आनी क्रिस डिसोजा निड्डोडी तांचे इरेद्या पासून विशेष करून आमी मागया आमी सुमेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतना बसयलां तांचो उडास काडया तांचे पासून आमी मागया आमच्या मंगळुरांत उडपींत तशेंच बेंगलोरांत कर्नाटकांत आमच्या भारतांत मुंबईंत दिल्लींत गुजरातांत आनी इतर गांवांत परगांवांत ही कोरोना पिडा विचित्र मापान विशेष करून विस्तारते आसा ह्या संदर्भात देवाची काकूळट कृपा आदार आमी मागया विशेष करून एकामेका खातीर आमी मागया आनी आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटली जावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो पिकावळी तेस्त आसा वावराडी थोडेच आसात म्हणजे ह्या आमच्या संवसारांत जायतो वावर जावचो आसा पूण तो वावर बळान जावच्याक वावराड्यांची गरज आसा म्हणटा देवाचे वतारे तर कसलो वावर वो वावर सेवेचो वो वावर मोगाचो वो वावर सताचो आनी वो वावर नितीचो वो जावच्याक वावराड्यांची गरज आसा सता नितीच्या वावराड्यांची गरज मोगा सेवेच्या वावराड्यांची गरज आसा आनी त्या पासून देवा लागीं आमी मागोवंक जाय आनी ह्या पासून आमी वावरूंक जाय तसले जिवीत तसलो वावर आनी तसली सेवा निरंतर आमी करच्याक देवाचो आदार कृपा मागोवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटली जावया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळ जमानार ही पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया मोगळ सोम्या तुज्या मिसावाचो वावर जायतो आसा पूण तो वावर पळोवंक आमी विसरल्या सुकून पडल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बोगसाणें मागून म्हणटा
सर्वेस्परा तुझ्या परजेचेर तूं दया दाखय, काकूळट आमची कर. सर्वेस्परा तुझ्या परजेचेर तूं दया दाखय, काकूळट आमची कर. मोगळ समया वावर करच्याक जायत्या वावराण्याची गरज आसा म्हूण आमी जाणा. आनी ह्या संदर्भार हांव हो वावर करूंक फुडें येनासतना रावलोलो आसा, स्वार्थी हांव जाल्लो आसा. पश्चातापावता हांव बोगसणे मोगोन म्हणटा, सर्वेस्परा तुझ्या परजेचेर तूं दया दाखय, काकूळट आमची कर. सर्वेस्परा तुझ्या परजेचेर तुझी दया दाखय, काकूळट आमची कर. मोगळ समया हो वावर करच्या सता नितीसो वावर मोगा सवेसो वावर करूंक तूं आमकां आपोण दिताय. हो वावर आमी करूंक ना, करतल्यांक आमी करूंक सोडूना. ह्या मुखांतर तुका आमी आनी पेल्याकी आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापावता हांव बोगसणे मोगोन म्हणटा, सर्वेस्परा तुझ्या परजेचेर तूं दया दाखय, काकूळट आमची कर. सर्वेस्परा तुझ्या परजेचेर तुझी दया दाखय, काकूळट आमची कर. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी परतोळे तांपया. आमच्याच गरजां खातीर विशेश करून आमी मागया. ते सवा इराद्या खातीर मागया. देव आमच्या भोव मोगाळ बापा, भगवंतू धर्मदूतू सांदुदा तादेवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फावो केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशी आख्या प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचून हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात, पूण म्हजे कुशे विरोध फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यात. पूण म्हाका कळीत नासता आपल्या रुप्यान आनी भांगारान आपणा पासत तांणी मुर्ती केल्यात. पूण तांच्याच नासाचें कारण त्यो जातलो. समार्या, तुज्या वासराचो हांव तिरस्कार करतां. म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणाक निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ तांकां जाय. ते वासरू इस्रायल थावन आयिल्लें. एक कसबी वावराड्यान तें केल्लें. तें बिलकूल देव न्ही. समार्याच्या वासराचे कुडक्यान कुडके जातले. वारें ती उमतात देखून वादळ ती लुंवतली. कणसां नातलोलो घुंव पीठ दिना. दीत जाल्यार परकी ते ग्राशितली. एफ्राइमान आपल्या पातकाच्या प्राजिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो, पूण त्यो वेदीस एक पाताक जावंक पावल्यो. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांवें तांकां बरोवन दीन जाल्यार आपणाक ते परकी म्हणून एफ्राइम लेखतलो. बलिदानां ती भेटयतात आनी मांस ती खातात, पूण सर्वेस्पराक ती बलिदानां मानवनात. तो तांच्या अपराधाचो उगडास करतलो आनी तांच्या पातकाक केस्त लायतलो. ती परतून इजिप्ताक वतली. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सरकार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता, पूण अनभवार्थाची बोंबी रुपया भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडलेली ती. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी ती उलयनात.
तांकां दोळे आसात पुणी तांकां दिश्ट ना, तांकां कान आसात तरी तांकां आयकूंची सकत ना, तांकां नाक आसा पूण तांच्यान उंगूंक जायना. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. हातांनी तांच्या आपडूंक जायना, पांयांनी तांच्या सोलूंक जायना. तांचे घडणार तांचे बरी जातले, तांचेर विश्वास दवरली तांचे बरीच जातली. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाळ. आरोनाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाळ. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. उद्गार. गवळी म्हणटा सोमी, हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका आसूं. जेजू आनी ताचे शिष्य भायर सरतना थोडे जण देवसार लागलेल्या एक मोन्याक ताचे सरशी हाड नायले. देवसाराक ताणें धांवडयतच मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो वेसमेज जावन म्हणालो, इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. पूण फरिजेव म्हणूंक लागले, देवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसार धांवडयता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकां समे पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें, कित्याक गुवळी नाचलेल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडोवन भिजूड उरले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळी तेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त तेही म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, बोवा पुरब्याची उतरां आयच्या सुवार्तेंतली जेजू थावन आमी आयकली. जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत, विविध तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शहरांनी हळ्यांनी भोंवतालो. कसली ती देवाच्या राज्याची बरी खबर? देवाच्या राज्याची बरी खबर ती सर्गीच्या राज्याची बरी खबर. सर्गीच्या राज्याची बरी खबर कसली ती? ती बरी खबर मोगाची, ती बरी खबर सेवेची, ती बरी खबर सताची आनी ती बरी खबर नितीची. देखून क्रिस्तरायाच्या परबेच्या त्या समयार महाप्रार्थना वेळी आमी गावचें आसा. क्रिस्ताचें राज्य तें मोगाचें, क्रिस्ताचें राज्य तें सताचें, तें नितीचें आनी तें सेवेचें. आनी हें सर्गीच्या राज्याची ती बरी खबर ह्या नितीन, ह्या सतान, ह्या मोगान आनी ह्या सेवेंत जी येता, तो सर्गीच्या राजान प्रवेश जाता म्हणलें ती खबर. आनी हाचे सांगता संवसारी कश्ट संकश्ट वयतल्या मनशाक कांय तरी कुमोक आनी आधार दिवच्याक देवाचें उतर आज आपोवणें दिता.
पळया जेजू थंयसर असलो वावर करून येताना लोकांचे व्हड व्हड जमे सोम्याक पळोवंक सोम्याक आपडूंक आनी सोम्यातान बरें जोडूंक घेवंक अत्रेकतलें तें पळोवन ताचें काळीस बिरमोतेन आनी कनवळ्यान भरता. कित्याक म्हळ्यार तो लोक गवळी नाचलेल्या शेळयां बरी आशिल्लो, तो लोक मुखेली नाचलेल्या त्या पंगडाच्या शिंपण गेल्ल्या लोकां बरी आशिल्लो. म्हणजे मगाच्या भावनो भयणीनो, जेजूच्या काळार इस्रायलाची परिस्थिती भोव भिरांकूळ आसली. लोक नमोनमनेच्या कश्टांत वळख जाल्लो. प्रते रितीन राजकीय त्या शोशणाक तो वळख जाल्लो, राजकीय रितीन शोशणाक वळख जाल्लो. दुसऱ्यान तो विशेष करून धार्मीक शोशणाक वळख जाल्लो, सामाजीक शोशणाक तो वळख जाल्लो आनी विविध संकश्टाक तो वळख जाल्लो. राजकीय रितीन तो कित्याक शोशणाक वळख जाल्लो की म्हळ्यार इस्रायलांत जेजूच्या काळार आडलतें चलयतलो रोमी चक्रवर्ती. इस्रायलाक आपल्यासो म्हणलो सरकार नातलो, आपलोसो म्हणलो राय वा चक्रवर्ती नातलो. रोमी चक्रवर्तीच्या आडलते काल थंयसर थोडे मुखेली वा तुंडुराय वा पिलातात असले अधिकारी आडलतें चलयताले. आनी असो जाल्ल्या संदर्भार लोकांक एका रितीचें शोशण परकी चक्रवर्तीच्या आडलत्या वळख जाल्लो लोक थंयसर कसलो नासलो, एका रितीच्या राजकीय वत्तडाक बली जाल्लो. आनी ह्या संदर्भार आपणाचोच राय केदाळ येतलो, आपणाचोच चक्रवर्ती केदाळ येतलो, आपणाचो सरकार आमकां मोगान पळयतलो, आमकां मोगान सांबाळतलो, आमची हक्कां राखतलो, आमकां एका रितीच्या पावंडाक पावयतलो. सरकार वा अधिकार वा राय वा चक्रवर्ती केदाळा येतलो गाय म्हूण ते राखून आसले. आनी जेजूची ती महात्कार्यां पळोवन, जेजूची ती पदवी आनी महिमा पळोवन वस्तू काय चक्रवर्ती वस्तू काय राय म्हणून ते चिंताले. असं जाल्यार संदिग्ध राजकीय संकश्टाक ते वळख जाल्ले. दुसऱ्यान धार्मीक शोशणाक ते बली जाल्ले. दुबळो लोक, कश्टतलो लोक, एका रितीच्या राजकीय शोशणाक वळख जाल्लो लोक धार्मीक रितींनी हांगासर शोशणाक बली जाता. शास्त्री, फारिजेव आनी सदुसेव हे तीन पंगडाचे थंयसर अधिकार चलोवन आसले. आनी त्या पैकी हांगासर आसले शास्त्री नियमावय नियमां करताले, सदुसेव ती नियमां लोकांनी पाळचे बरी ते अधिकार चलयताले. आनी फरिजेव आनी सदुसेव हांगासर देवळाची सेवा करच्या याजकपणाचे मिसांव करनासले. फरिजेव ही नियमां सगळीं आपल्या लोकांनी पाळचे बरी ते आडलतें चलयताले. असं जाल्यार तीन वर्गाच्या लोकां धांवन ह्या साद्या लोकांक एका रितीचे कश्ट, धार्मीक ह्या जागांत धांवन एका रितीचे संकश्ट, देवळांत थंयसर बली भेटोवच्याक थंयसर केल्लीं ती नियमां, देवळांत इस्मोल घालच्याक थंयसर केल्लीं ती नियमां, थंयसर जावचो तो भ्रश्टाचार, थंयसर जावचें तें अनीत, सोम्यान पर्यंत खंडन केल्लें, सोम्यान पर्यंत थंयसर चाबूक काडून घेवन मान दवडयल्लें, वांटेकाराचे मांडे नाश केल्ले, व्यापार करतल्यांक चाबूक घालून मार दवडयल्लें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर अनीत चलतालें, शोशण चलतालें. आनी हांगासर दुबळो आनी पापाचो लोक कश्टो नासलो. बरोबर बडकटी ते लोकांच्या माथ्यार दिताले, पूण आपूण जावन बोट लेगून ते लायनातले. तशें जाल्यार कपटपणाचें खंडन शास्त्रांचें फरिजेवांचें आनी सदुसेवांचें सोम्यान खंडन केलें. हाय तुमकां कपटानो धिक्कार तुमकां म्हळें ताणें. कित्याक म्हळ्यार त्या नमुन्याचें शोशीतपण ते दाखयताले ह्या दुबळ्या लोकांचेर. तिसऱ्यान सामाजीक रितीन ते शोशीत. कित्याक म्हळ्यार मरेकार पिडा संकश्ट थंय आसली. जेजूच्या काळार आसली मरेकार पिडा जावन आसली. थंयसर ती कोडाची पिडा, कोडाच्या पिड्यान वळवळतेल्या लोकांक आपल्या घरांत कुटुंबांत मात्र समाजांत भायर घालताले, बहिष्कार करताले. आनी ह्या बहिष्कारा ह्या शोशणा वळख जाल्ले लोक मार्गार पडून मरताले, पेटे तांची मोडी लेवताले, मासां घाताले. असली संदिग्ध परिस्थिती थंयसर आसली. आनी ह्या अक्लासाक वळख जाल्लो लोक एका रितीन शोशणाक बली जाल्लो. आपल्या बापायक
घरांतून भायर गेल्लो आपल्या आवयक आपल्या भावाक भयणीक पुता धुवेक असल्या पिडे सांपडलेल्यांक घरांतून भायर गेल्लो तांणी ते कश्टल्लें पळोवन तांणी ते वळवळचें पळोवन ही घरची कुटुंबाची देदस्पर जाली कंगाल जाल्ली आनी एका रितीच्या शोशणाक वळख जाल्ली ती मात्र न्ही मरण पावलेल्या दादल्याच्या बायलेक विधव स्त्रियेक स्थान नातुल्लो मान नातुल्लो मर्याद नातल्ली कांयच नातल्लें अनाथ भुरग्यांक लेखतलो उंगतलो नातुल्लो मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो थंयसर पातकी म्हूण लेखलेल्यांक थंयसर समाजांत कांयच स्थान मान नातल्लें आनी हे पातकी म्हूण थारायतले कोण हे शास्त्रीय फरीजे सदुसेव सुंगा घरां पातकी म्हूण उलयताले प्रतवरांक पातकी म्हूण लेखताले आनी असल्या शोशीतपणाक समाजीचो दुबळो धाकटो लोक वळख जाल्लो मात्र न्ही अन्य जातीच्यांक थंयसर पंक्ती बसका नातल्ली जावं पुरो कानान घरांक जावं पुरो समारिया घरांक थंयसर पंक्ती बसकी नातली एकामेका संबंध संपर्क नातुल्लो जुदेव चिंताले आपूण उंच वर्गाचे आनी समारियाचे वा कानान घरान ते फकत प्रतिरितीन ते एका सुण्यांक म्हणून ते सरी करताले असले शोशीतपणाक समाज वळख जाल्ली थंयसर असल्या शोशीतपणांत लोक कश्ट नासुल्लो आनी ताचे वयर पिडा शिडा शिडीची पिडा देवसाराची पिडा मोडून पडची पिडा कुड्यापणाची पिडा आंधळ्या पांदळाची पिडा मारेकार संदिग्ध संकश्टाची पिडा थंयसर आसली आनी लोकांक सुटका दितलो आदार दितलो बोरवोसो दितलो बोरवशाची उतरां दितलो बोरवशाचो पाठिंबो दितलो बावरताची बुजवण दितलो कोणूच थंयसर नातुल्लो कोणूच प्रवादी थंयसर नातुल्लो आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत लोक वळख जाल्ल्या त्या वक्ता जेजूची प्रवादपणाची उतरां आयकोंक जेजूची बुजवणेची शिकवण आयकोंक जेजूच्या मोगाची शिकवण आयकोंक अत्रेगून आसुल्लो दोंगरा वयलो प्रसंग आनी इतर प्रसंग आयकोवच्याक लोक हरिहरीनी जमतालो दर्याच्या वेळार पर्यंत लोक तो येतालो जेजूक जेवंक सोडनातलो खावंक सोडनातलो विराम घेवंक सोडनातलो कित्याक म्हळ्यार तसल्या संदिग्ध परिस्थितींत कश्टून आसच्या त्या लोकांक पळोवन जेजू म्हणटा ताचें काळीज बिरमोतेन भरता आनी कनवळ्यान ताचें काळीज भरता आनी तो म्हणटा गवळी नातलेल्या मुखेली नातलेल्या बोकऱ्या बरी ते आसात घुसपडोन ते बिजुडल्यात कित्याक फावो तो राय तांकां ना फावो तो चक्रवर्ती तांकां ना फावो तो मोगान तांचे हक्का राखतलो सरकार तांकां ना तांचे ते याजक म्हूण आसलेले ते मुखेली आपणाच्या स्वार्थान भरल्यात ह्या लोकांचो दुरुपयोग ते करतात आनी तांची हक्कां ते मस्तून जियेतात समाजांत पिडा शिडा आसा कश्टान वारां आसात आतां दितलो कोणूच ना एक बुजवणेची उतरां दितलो ना बुजवणेची शिकवण दितलो ना मोगाची एक जळक दितलो थंयसर व्यक्ती ना असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आसलेल्या त्या लोकांची बिरमत तो पळयता आनी तो म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा असलो सेवेचो वावर असल्या मोगाचो वावर असल्या नितीचो वावर असल्या सताचो वावर करच्या वावरड्यांचो जायती गरज आसा असले वावर करच्या वावरड्यांचो कित्याक म्हळ्यार पिकावळ म्हळ्यार वावर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या भुमीत पिकावळ जाताना वावर आसा आमच्या आदल्या काळार म्हज्या ल्हानपणाच्या जिवितांत आमकां एणेलाचें भात आसलें सुकेचें भात आसलें कोळक्याचें भात आसलें गादे कोसून ओंपून वा लावन दिनेज वाड जावन पसवून पिकोवन येताना भात थोडें भात आड पडटालें थोडें भात उबें रावतालें दंत्रेची गोयती काडून भात लुंवताले हांव आमी पेंड्यो बांदताले हांव पेंड्यो बांदून ते बरें बांदून ते जला काडताले हांव वोवन जला काडना ते वळी घालून रास करताले हांव उपरांत कवडी दोन कवडी बडोवन ते भात बडयताले हांव भातेन आमी दाळटाले हांव भात तुप्यांनी भरताले हांव उपरांत ते वारा दिताले हांव गुणयेन भरून मिल्लाक व्हरताले हांव वो वावर पिकावळेचो वावर पिकावळ जाली म्हणटाना वावर भरान जायचे आज लुवना फाल्यां लुवता म्हळ्यार जायना फाल्यां लुवता परवां बडयता म्हळ्यार जायना तें काम फटाफट जायचे भात लुवन जायचे तें वोवन जायचे तें बडोवन जायचे तें वाऱ्या दिवन जायचे तें गुणयांनी भर मिल्लाक व्हरून जायचे कित्याक म्हळ्यार पावस आयलो जाल्यार तें भात भिजता भातेन पाड जाता भात थंयसर किर्लता सगळो नश्ट जाता देखून तुरंत तें काम जायचे तें आज करता फाल्यां करता म्हळ्यार जायना पिकावळ जाली म्हणटाना वावर आयतो जालो म्हूण लेख
तशेंच जेजू देवाचें उतर म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा म्हळ्यार वावर जायतो आसा करचो तो वावर जायतो आसा देखून हांवें आनी तुवें तो वावर करच्याक तयार जावंक जाय देखून दनया लागीं आमी मागोवंक जाय हो वावर करच्याक कसलो वावर तो सोम्यान म्हणलो वावर तो सतासो सोम्यान म्हणलो वावर तो नितीसो सोम्यान म्हणलो तो वावर मोगासो सोम्यान म्हणलो तो वावर सेवेसो सतासो नितीसो मोगासो सेवेसो वावर आनी सोम्यान म्हणलें आसा हो वावर म्हाका आतांच पेटलेलो जायचे आतांच म्हाका जाल्लो जायचे हो उजो आतांच पेटलेलो जायचे देखून ताणें 72 जाणां धाडले 12 जाणां विसले ताणें तांकां धाडले पवित्र आत्मा तांचे त्यान भरलो आनी म्हळें वसा सगळ्या संवसाराक बरी खबर प्रगट करा जांची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बक्षची नात वसा वसा तुमकां आशिर्वाद दितल्यांक हांव आशिर्वाद दितलो तुमकां स्वागत करतले म्हाका स्वागत करतले म्हाका स्वागत करतल्याक म्हजो बाप स्वागत करतलो देखून तुमी कंत करता नाकात वसा वसा हांव तुमचे सांगात आसतलो संवसाराच्या पंत पर्यंत तुमच्या जिविताच्या अखेर पर्यंत तुमी भिवची गरज ना असलो वावर देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आधुनीक समाजांत असल्या वावराची गरज आमकां आसा कोरोना पिडे वरवीं असलो वावर जायतो जावचो आसा तुमी जाणात अख्ख्या संवसारार ही पिडा कशी विस्तारली मोडी मार्गार पडली आनी थंयसर डाक्टरांचो वावर नर्सांचो वावर स्वयंसेवक असो वावर सरकारी अधिकाऱ्यांचो वावर पुलिसांचो वावर सरकाराचो वावर जायतो आसा हांगासर आतां आमच्या भारतांत आमच्या मंगळुरांत आमच्या कोडयाळांत आमच्या उडपींत आमच्या बेंगलोरांत कितलीशी मोडी पडटात आनी ह्या संदर्भार जायत्या वावराची गरज आसा जायत्या बुजवणेची गरज आसा जायत्या धैर्याच्या उतरांची गरज आसा पाठिंब्याची गरज आसा एकामेका बुजवण दिवची गरज आसा एकामेका मोगान जिवची गरज आसा एकामेका आधार कुरपा सांगात दिवन जिवची गरज आसा हो वावर आदी जेजूच्या काळार आसलो तो आतांय आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सेवेचो वावर मोगाचो वावर नितीचो वावर सताचो वावर आनी हो वावर करच्याक सोमी आज आमकां आपोवणी दिता संवसारांत तुमकां हांवें आपयल्यांत तुमकां धाडल्यांत हो वावर करच्याक तुमी तो वावर करून तुमचें जिवीत संपोवच्याक पेद्रून तो वावर केल्लो सांपावलून तो वावर केल्लो आनी वावर कर निमाणें ताच्या अंताक तो पावतना म्हणटा म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां आतां जैत असो मुकट म्हाका तयार आसा हर एकल्यांनी हांवें आनी तुवें म्हणूंक जाय हर एकल्यांनी हांवें मरचे फुडें म्हणूंक जाय म्हजी दाव हांव धांवलां वा म्हजी दाव हांव धांवलां झूज हांव झुजलां वा म्हजें झूज हांव झुजल्यां जैत असो मुकट म्हाका तयार आसा कसलो वावर तो कसली दाव ती मोगाची दाव सेवेची दाव नितीची दाव आनी त्या सताची दाव हांव धांवलां आनी सगळ्या लोकांक हे सोम्याची मिसांव हांवें प्रगट केलां जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांव एक खरो क्रिस्तांव सोम्याचो पाटलावदार देवाच्या उतराचो खरो भक्त म्हणून हांव दाखोवन दितां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आज आमकां आपोवणी दिता पिकावळे तेस्त आसा सोम्याच्या शेतांत पवित्र सभेंत ह्या समाजांत ह्या संवसारांत पिकावळे तेस्त आसा वावर जायतो आसा आनी हो वावर करच्याक म्हाका आनी तुका आपोवणी दिलां तर म्हज्यान तुजी प्रक्रिया कसली म्हज्यान तुजी प्रतिक्रिया कसली आतां सुटया आमचे कमर बांदया पांयांक वणो घालया आतां बेतगाडी धरया वावर करून फुडें सरया खंय पेंटेक न्ही पेंटे सलांक न्ही म्हज्या घरा पयलें करया म्हज्या सेस्सामारा पयलें उपरांत करया म्हज्या परिसरांत ताच्या उपरांत करया उपरांत समाजांत करया पवित्र सभेंत करया अख्ख्या देशांत करया आनी खंडीत आतां हात दिन हो वावर एकामेका आमी केलो जाल्यार सोम्याचें राज हांगासर प्रगट जातलें तसलें राज प्रगट जावच्याक तसलो वावर करच्याक तसले वावराडी आमकां येवच्याक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हूण मागया आमेन संगीगे आमची काळजां अत्रेकांती तुका ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या तुझ्या मेजा भोवती आमी आजार जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी दूर आयल्या तुजे लागीं एक जाव आमी भोव आशेतां ये बापा सर्गीच्या उड्या संगीगे आमची काळजां अत्रेकता ती तुका ये बापा सर्गीच्या
मोगाच्या तुझ्या मेजाभोवती आम्ही आजार झाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हारून आयल्या तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेतां ये बापा सर्गीच्या उड्या संगी आमची काळजां अत्रेकता ती तुका ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वैमेक आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत दोतो सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बोलोवन ताची सोडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें तेच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयाचे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी संस्थाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे पवित्र सभा पवित्रताची गुणां जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ते धरून तुज्या बुन्यादीन तिरांनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सगळी आमी ती मिगल्या मुगळ बाबणीन भोव पवित्र घडयात आमी संभ्रमतना सगळी आमची जिवीत आमची कश्ट आमची पिडा शिडा कोरोना व्हायरसांतल्यान उपसरली पिडा सगळी सुम्याच्या पांयांतळा समर्पिया सुमी आमचेर दया दाखोवन दी काकूळट करून दी मरे एका संकश्टांतलें निवारून दी म्हूण आमी मागया बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची ते स्प्रे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुटू परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जालें जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत उंडो आनी सुडोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतान मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी
फ्रांसीस आमच्या बाबा साहेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याच की वर्गा बराबर तिका प्रिती मुगान वाडय पुनर्जीवानपणा बरोबर सदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकुळत करी तांकां तुजे जगाती नंतर येयल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मळपळूंक फावो करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां मुरे देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान झुजाय भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणी भोवभक्तीपणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां चितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिळशेडेंतले आमकां निवार देव कृणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सुडोंदर जेजू क्रिस्त जेणे पुर्वशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय तुज्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माया मग सुगुर्द जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया सगळी आमी ती बिगल्या हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली संवसारीच्या लोकांमध्ये प्रत्येक रितीन इस्रायलाच्या लोकांमध्ये जी येयल्ली तांचे कश्ट आटावेटे संकश्ट पळयल्ली पिकावळी तेस्ट आसा वावराडी थोडेच आसा म्हणून कणवळ्यान भरून उद्गारलेली आनी आम्हा समेस्तां दुनिया लागीं वो वावर करच्याक वावराडी धडच्यांक मागोवंक विनंती केल्ली आनी आमकांय वो वावर करच्याक आपोवणें दिता ती हे शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका सजतल्यांक सस्ताची जिवीत मेळूं आमेन मगळ भावनो भयणीनो भुरग्यानो क्रिस्त प्रसाद कुंड्यांनी वायना रुपार घेवंक आमकां साध्य ना देखून आत्मे रितीन सोम्याक आमचो कर घेवचे प्रयत्न करया सोमी आमच्या काळजांत तुये आमच्या मनांत तुये आमच्या जिवांत तुये आमच्या कुडीन तुये आमच्या कुटुंबांत तुये आमच्या संगाता राव सोम्या आमच्या संगाता राव जायतो वावर समाजांत स्वताचो नितीचो मोगाचो आनी सेवेचो करचो आसा तो वावर करूंक म्हाका उर्बा दी सकत दी बोळ दी आनी तुजे मिसांव परगट करची कृपा फावो कर म्हणून आमी मागया Sakun poleya kotsan karzak tumcha lagliatan bagaya moja
तिकडी बुरदोळे दांप्या आमच्या सिगर संघातील विशेष करून मागया देवाक बापाक आणि पुताक आमी अर्गां दिवया. भो मोगाळ बापा आमच्या देवा बागे वचूतात देवाच्या जैते वन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरं आनी ताच्या भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. बाबडीनो आतां आमी नवेन प्रारंभ करता. नवेनांत भक्तीपणी वांटेली जावंक तुमकां आमी आपणे दिता. साध्य जाल्ल्यानी दिमेगली येत नतरलेल्यांनी तुमकां उबी रावंक ते उबे रावयेत बसचें जाल्यार बसयेत पूण भक्तीपणांत ह्या नवेनान वांटेली जावंक आपणे दिता. पात्रूक समजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रूक समजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रूक समजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. भाव भयणीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बगे वचूता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमच्या पासून विनंती करता. सांजोतात देवाने संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गीची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगाता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणे सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म जोतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इस्ताका दिसा आमी उडास करता. बगे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर ओगलाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानून वतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवासोनी पेल्या सुखरो मोग वाडय. आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारचे गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशा प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूतात देवा लागीं मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगे वचूतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडोंदर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडोवणेची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान व्हरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्गाक रावलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्तागाचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक खर्च अडचणींनी संपून निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तूं केरेश्वरती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशेता पातयेन आयलां. मुखेल भाव भयणीनो आमची आशा आमची तेसांव आमचे गरजो कितें आसात ह्या मुखांत्र आतां सांजुदा मुखांत्र सर्गेच्या बापाच्या पांयां तळा सोमयाच्या पांयां मुखार आमी समर्पया. प्रते रितीन मागया आमी आमच्या भुरग्यां पासून युवा जाणां पासून पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणी पासून परगांवांत आसात आमचे भाव भयणी कस्तार आसात आकांतात आसात. प्रते रितीन कुवेटांत कश्टोन आसलेल्या सर्व आमच्या भारताच्या सर आमच्या मंगळूरच्या सर्व लोकां पासून आनी इतर गल्फांत आनी इतर परगांवांत कश्टोन आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. कोरोना पिडे वळख जाल्ल्या पासून आमी मागया आनी ह्या पिडेंतली सुटका सोडून तांकां बेगीन लाभच्याक पिडेंतले गुण जावच्या पासून आमी मागया. ही पिडा बळान विस्तारता ह्या दिसांनी आम्हा समेस्तांक ह्या पिडांतून राखून सांबाळच्या पासून सांजुदाची विशेष कृपा आनी मजत मागया. आमचे सगळे ते सावा इरादे मतीन दवरना सांगाता मागया. म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबार्थ दडोना बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस धांवडाय. हे वर्त्या सांगता म्हज्या काळजाचे गोंडा येता हांव तुका गोलो मारता. अशा सणलेल्या भरोसो दिवचे करी तेणें तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कांटे कुठे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पसी नांवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासून व्हर. हांवें व्हडा पातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमे वदन हांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन. सांजुता देवारी लाभलेल्या बरेपणाचो उडास करया. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या हातू बारया जायते बरेपण सांजुता मारी फात आमच्या जिवितांत फोव जालां. जायते बरेपण
आमच्या कुटुंबा फोव जाला म्हज्या वैयक्तीक जिविता फोव जाला म्हज्या मोगाच्या कुटुंबाच्या सद्यांक इतर जे कोणा खातीर हांवें सांग सुद्दां मुखार देवाची मजत मागिल्ली आसा ती फोव जाल्या त्या बसोत देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या हात उबारया ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू वैभव तुजो सैमा जेजू हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सोडा आस काडया पिडेस्त आमच्या भाव भयणी बसोत विशेष करून आमी मागया त्रिंदा दिसो उडास काडून सर आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा ताच्या पांयां तळा आमी समर्पिया मगळ भाव भयणीनो आमचे पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं विस्वासान आमी मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिडेस्ताल आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्पर पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकटे नरसांग सेवा काम पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर सकड पिडेस्तांक तळणे आनी पातकांतले निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर तुझ्या मनेरेन हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापायचे दिस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करे आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेले ते सम आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयत ती सर ते सम तुज्यारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या दयाळ बापा भोवती जिणी संगातीन वा संगाती मेळनासतना कसूच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरे जिणी संगातीन वा संगाती मेळोन बरे कुटुंबा जिवनचें देणे फोव कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे अशें दिल्या सर काजरी जोडाची बिरमाल पाव तांचे काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंब संतोष सडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सर लोकांची दया दाखय बिरमत पाव ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक बेगीन गुण कर ह्या पिडेच्या संकश्टां बळी जाल्ल्यांक ससण विशय लाभय आनी विविध कश्टां नश्टां अडचणीक वळख जाल्ल्यांक सुटका सोडून लाभय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या मुरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमा राणी एका कुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बद्द सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे सगळे येते तुझे काकूळ दोळे आमचेर परते आनी ह्या पद्देशा उपरांत तुजे कुशे सदैव पळ जेजू आमकां दाखय ये देडी ये मुगाडी दुलबी आमकां मरये मुगळ भाव भयणीनो एक घडी बोर आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर पिडेस्त भाव भयणी सोड आस काडया जे कोणा मागतान बसयला त्या सर पिडेस्त भाव भयणी सोड आस काडून तांच्या बऱ्या भलायके बसोत आमी मागया जॉन बाप्टिस्ट अल्डनाच्या बऱ्या भलायके बसोत विशेष करून मागया इतर जायत्यांनी मागोवंक आमकां विनंती केल्या त्या सर्व भाव भयणी सोड आस काडया तांच्या बसोती आमी मागया त्रिंदादीक वंदन करून सांगात म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दया दिश्ट घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पदकांनी तळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जोडच्याक तांकां तूं फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुम्याचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया भोव दयाळ सुम्या भवार्थाच्या बुजवण धरा तुजी मीत मेन नातलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कसूच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे संसमाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजोनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांतून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण जर बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच्या संगात राव तांची हाती भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवून दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां माहीत पासन एका कुळदीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर करून आपली शांती तो तुमकां दी आमेन देवा सगलो स्पोत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करो आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे तेस्ते सर वायट बसवून उडो
आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूंक आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वळखकार मगर बाबडीनो थोडी मिनटां भर सक्रामेंताचें आराधन आमी करतले. हांव आख्ख्या संवसाराक कोरोना पिडेवरी कश्ट जाल्या सगळे पिडेस्तांक इतर पिडेवरी कश्ट जाल्या पिडेस्तांक सुमेच्या पांयां समर्पीत केल्या. सुमेची गुण करची देवी सकत तांचेर अनुभव करेशे आमी मागतले. त्या बसोत भक्तीन ह्या आराधनांत वाटेली जावंक दिता. दिमी घालून उबो रावन बसून कशी तुमी आराधन करूं येत. भक्तीन नितळ मनान नितळ काळजान आराधन करूंक तुमकां हांव आपोवणी दिता. सगळी पृथ्वी तुझी स्तुती करता. सगळं पृथ्वी तुका मान बघयता.
Hallelujah. Hallelujah. Ergan Ergan Jesu. Jesu. Oglap Oglap Jesu. Jesu. Studi Studi Jesu. Jesu. Aradan Aradan Jesu. Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Ogal बाबडीने कडे बरगोशी आमी. आमचो समय आमच्या मध्ये आसा पळया. हेचे सुवार्तेक आमी कडे बरपाटी गेले हांव जाल्यार थंयसर पळया जायतो लोकांचो जमो जेजूच्या बोवारी आसा सीस आसात आनी जायतो लोक थंयसर आसा आनी ह्या वखता थोडे ते आंधळे आसात थोडे ते पांगळे आसात थोडे कुरडे आसात थोडे कोडकार आसात थोडे देवसारा सांपडलेले आसात थोडे विविध पिडेशिडेक वळख जाल्ले आसात थोडे मानसीक वत्तगड बरी जाल्ले आसात थोडे थोडे डिप्रेशना वळख जाल्ले आसात शोषीत जाल्ले आसात सगळे आसात हे सगळ्यां पळोवन जेजूचे काळीज कणवळटा कळवळ्यान भरता सुरसुरता कित्याक गवळी नाचलेल्या बकऱ्या बरी ते आसात मुखेली नाचलेल्या पंगडाच्या शिंपण केल्ल्या सांद्यां बरी ते आसात तांकां बुजवणेची गरज आसा तांकां सताची गरज आसा तांकां नितीची गरज आसा तांकां भक्षणाची गरज आसा तांकां मोगाची गरज आसा सेवेची गरज आसा दितले कोणूच ना नेसल्या वखता जेजू म्हणटा पिकावळी तेस्त आसा वावराडी थोडेच काही थोड्या म्हयन्या फुडें गोवाक हांव गेल्ल्या वेळार गोंयांत गेल्ल्या वेळार थंयसर हांव गेल्ली खबर थोड्या जाणांक मेळ्ळी आनी काही थोडे म्हजे वळखीचे थंयसर म्हाका मेळूंक आयले हांव रावलेल्या त्या जाग्यार आनी ते म्हणाले फादर एक 2 घरां मागण्या वचोंक आसा तुमी येतात येय म्हूण हांवें म्हळें म्हाका संजेर रेतीर आसा हांवें वेळार पाटी येवंक आसा देखून 2 घरां जाल्यार हांव येता म्हूण सांगलें आनी अशें सुमार 3.5 वरार म्हाका आपण व्हरूंक आयले आनी हांव बायसन तांचे सांगाता गेलो एकल्या घरा वेताना शेजारच्या घरची धांवन येवन म्हणटात आमच्याय घरा भेट दिया फादर आनी एका घरची धांवन येतात म्हणटात आमच्याय घरा भेट दिया आमगेरी आपण हाडा पदऱ्या बायला आमगेरी आपण हाडा आनी लोक थंयसर मागण्याक आशिर्वादाक थंयसर बुजवणेक थंयसर एका बुजवण्याच्या उतरांक अत्रेगून आसा आनी हांव गेल्लो फकत 2 घरां म्हणून आनी लगभग सुमार 18 घरां करून फाटीं आयलो 18 घरां म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आणकी मागणी करची घरां जायतीं आसलीं वेळ नातुल्लो आनी ह्या वेळार म्हाका सोम्याच्या उतरांचो उडास आयलो पिकावळी तेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच देखून आमी मागोंक जाय सर्वेस्परा देवा लागीं वावराड्यान धाडच्याक देखून एक संगत आमी मोतोरीक दवरूंक जाय सोम्या विणे आमी कितेंच करूंक शकना सोमी म्हज्या पक्षेक ना जाल्यार हांव एक व्हडलें झिरो बिग शुन्य म्हणटा आमी तशें व्हडलें झिरो बिग झिरो कांयच ना सोमी आमच्या सांगाता ना जाल्यार व्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हजें नांव म्हजो अधिकार म्हजो गण म्हजो मान सगळें व्यर्थ सोमी आसा जाल्यार मात्र सर्व देखून सोम्याक सांडून हांव कितें करूंक शकता कांयच करूंक शकना खंय वचोंक शकना हांव आसा जाल्यार सोम्या खातीर हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर सोमीस म्हजो आज आनी म्हजें फाल्यां म्हजो काल म्हजो आज आनी म्हजें फाल्यां सोमींच म्हणलें सत मानून घेवंक जाय त्या प्रमाणे जीव सोम्याचो आदार मागया ही गीत हांव गायताना तुमी तुमकां सोम्या समर्पण दिया सोम्याची स्तुती करा सोम्याक आराधन करा सोम्याचें नांव प्रगट करा कितें करूं सोम्या तुका सांडून हांव खंय वचून दुनिया तुका सांडून हांव कितें करूं सोम्या तुका सांडून हांव खंय वचून दुनिया तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें रक्षण
बळ तूच म्हजो आदार तूच म्हजो आसरो तूच म्हजें रक्षण तूच म्हजें बळ तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं दुनिया तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं दुनिया मुझे जीवित तुवें उर्जीत करून मुझी वाट तुवें दृढ केली मुझे जीवित तुवें उर्जीत करून मुझी वाट तुवें दृढ केली जिवे वतात म्हज्या तोंडान देवून नव्या कृपेन तुवें चलयलो जिवे उतर म्हज्या तोंडान देवून नव्या कृपेन तुवें म्हाका चलयलो तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं दुनिया तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया खंय वचूं सोमिया भिनाच्या वोटांत हांव सांपलेले वेळी बापाय बरी येवन तुवें सोडयले भिनाच्या वोटांत हांव सांपलेले वेळी बापाय बरी येवन तुवें सोडयली इडेच्या आंतोळणांत न्हिदल्या वेळी वय जावनी भलायकी दिली पिडेच्या आंदोलनांत न्हिदले वेळी वय जावनी भलायकी दिली तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं दुनिया तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं सोमिया हल्लेलुया गावून हांव आराधन करता तळयो पेटोवन हांव स्तुती करता हल्लेलुया गावून हांव आराधन करता तळयो पेटोवन हांव स्तुती करता देवा बापा हांव आराधन करता सदांनी तीन तुका हांव दीन वाजता देवा बापा हांव आराधन करता सदांनी तीन तुका हांव दीन वाजता तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं दुनिया तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं दुनिया तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें रक्षण तूंच म्हजें बळ तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें रक्षण तूंच म्हजें बळ तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं दुनिया तुका सांडून हांव कितें करूं सोमिया तुका सांडून हांव खंय वचूं सोमिया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
अर्गान जेजू गुलाब जेजू जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू गुलाब तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया गुलाब बाबणी निकोड वर सुमिया पळया आमच्या वादकाची आमी दूख दर्या सुमिया मुखार आमी येवंक फावो न्ही आमच्याच कोट्या करण्या वरवीं आमच्याच रागा मोसरा वरवीं आमच्याच पाठ चिंतना वरवीं पाठ करण्या वरवीं सुमयाक आमी दुखयलेले आसा पेल्याक आमी दुखयलेले आसा आमची काळ सामान आमी अपवित्र केल्लीं आसात सुमया लागचें बोगसाणें मागया नितळ काळ सामानात सुमयाचो आशिर्वाद घेवंक सुमयाची भलायकी जोड घेवंक सुमयाक आमचें समर्पण करूंक सुमया आमकां तयार कर ऐती कर तुजी सगळी पवित्र रगत तुजें आमचे सणोन आमकां दुनितळ कर पातकाची सगळी आमची कथा दुनितळ कर म्हणून सुमयाला विशेष करून आमी मागया पातकाची दोगदर आमच्या हात आमच्या हाताचेर दवरया सगळी सांगाता आमी पातकाच्या बोगसाण्या खातीर मागया क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन बगोस म्हाका सोमया क्षमा करो भगवन क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो भगवन मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मुझ पर दया करो क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन Bogos makas sumia Bogos sumia Bogos makas sumia Bogos makas Bogos makas Bogos makas Bogos makas Bogos makas sumia How ye paki How ye paki How ye paki How ye paki Mujhe daya tak Bogos makas sumia Mujhe daya tak Bogos makas sumia Bogos makas sumia Ale Alleluia Hara 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 Ale Alleluia तुझे कन्नोळे तुझे दीपपणा आमची सगळी बातका बगस सोम्या आमच्या वस्त्राचे आमच्या रागाचे आमच्या द्वेषाचे कवर केली बातका सोम्या सगळी माफी कर आमच्या स्वार्थ आमचे बक्षणे मागता सोम्या आमका गुण करचे आपण जेजो सगळ्या बातकांत आमका दुनिदळ कर तुझे पवित्र रगा शरण आमका दुनिदळ कर सोम्या आमका निदळ कर आमका गुण कर आमका आशीर्वादित कर हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dargan Jesu. Dargan Jesu. Oglap Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. मगळ बाबणीनो इकडे बरो आमी समी आपणया आमचे समर्पणाक आमी करया समर्पण मगळ बाबणो बहिणीनो पातकी स्त्रियेन आपणाचे सगळे जिवीत समेच्या पांयां तळा समर्पित केलें जाकिवान आपले सगळे पातकी जिवीत
जाकेवाच्या घरा सुमी घरा गेल्ल्या वेळारय सुमयाच्या पांयां तळताना समर्पिले आनी म्हळें सुमया जे कोणाक हांवें नुकसान केलां वायट केलां दावणट्यांनी हांव पाटी दितलो समर्पण सगळें समर्पण ताणें केलें आमचें समर्पण आमी करया म्हज्या जिवाचें समर्पण म्हज्या कुडीचें समर्पण म्हज्या भलायकेचें समर्पण म्हज्या भुरग्याबाळांचें म्हज्या पतीचें म्हज्या भगिनीचें समर्पण म्हज्या भाव भयणीचें म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्याचें आवय बापायचें समर्पण करया कश्ट दिल्या लोकांचें समर्पण करया कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सगळ्या लोकांक समर्पीत करया परगांवां देणे कश्टां संपडलेले आनी आमचे भाव भयणी आसात तांकां आमी समेच्या पांयां तळें समर्पया सुमी विविध मनशां मुखार येवं दी तांच्या कश्टाक कंतांक पावों दी आदार करपा फावो जावं दी म्हूण मागया आमी मागया जेजू आमकां आपयता ह्या वखदार येया तुमी कश्ट दिले न्हू वजन वयतले न्हू म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशव दितलो समाधान दितलो म्हजे जीव तुमच्या कांदर घेया आनी म्हज्या लक्षी शिका हांव बळ्या निकळते काळज आसूं येया आनी सुमी म्हणटा असलो वावर करच्याक तुमकां हांवें नेमल्यान वसा पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेच आसात बापा लागीं मागा वावराड्यांक धाडच्याक असलो वावर बरोवशेचो वावर बरोबर तसो वावर नितीसो सेवेचो सतासो नितीसो मोगासो आनी सेवेचो वावर हो करूंक आमकां आपोवणें लाभला आमचें समर्पण करया आमी आमचें समर्पण करया ह्या वखदार अख्ख्या संवसाराचें समर्पण करया आमच्या भारत देशाचें समर्पण करया आमच्या कर्नाटक राज्याचें समर्पण करया पवित्र सभेचें समर्पण करया अख्ख्या संवसाराचें समर्पण करया आमी मनशाकुळाचें समर्पण करया सगळीं मारेकार कोरोना पिडा सोम्याच्या पांयतळा समर्पया सोम्या पुरो ह्या कर्गांतले आमकां बचाव कर ह्या पिडेंतले आमकां बचाव कर ह्या कोरोना पिडेक तूं सुडका दी सोडवोन दी आमचे तावन ती पयस कर म्हणून मागया आनी समर्पण दिया जेजू म्हाका आपयता तो म्हाका पळयता वेगेन ताच्या म्हाका तो घेता पातकां म्हजी तो बक्षिता जेजू जेजू ये म्हणून आमी मागया जेजू म्हाका आपयता ह्या वखदार येया तुमी कश्ट केले वचन वयतले बक्षिता तूं म्हजी पातकां बक्षिता वेगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता तो बक्षिता जेजू 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 कविताच्या पोतावली का बोलता जेजू 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 कविताच्या पोतावली का बोलता जेजू 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 गुरुस्वादी आशीर्वादी जेजू जिणेत कंगल जाताना सोम्या कधी दुखीत बुडताना ह्या मारेकार पिडेच्या आकाताच्या वेळार कधी दुखताना मोडताना सोम्याक उलो मारताना तुका उलो मारलेल्या वेळार म्हाका आदार दिवंक तयार आसाय सोम्या कांयच म्हाका म्हाका कांयच उरना तो जाल्यार बरो आसा म्हज्या देवाक कर सोम्या म्हजे पासत मेलोय तूं म्हजे पासत मेलोय तूं म्हजो बरो गवळी तूं तुजो बरो गवळी शेणयाक रक्त तसलो बरो सदांच म्हाका राखताय तूं सदांच म्हाका तूं राखून सांबाळताय खरोच म्हजो सोमी तूं खरोच म्हजो सोमी तूं सोम्या खरोच म्हजो सोमी जेजू 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 दाविदाच्या पुता जेजू 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 वैसा जेजू काकुलदार देवा जेजू 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 या मारेकार संकष्टांतल्या आमकां निवार तुजी कृपा आमकां दी सगळ्यात आमकां तुजी बळ आमकां दी जेजू 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 तुझ्या पवित्र पद्मेला कापून जेजू तुझ्या पवित्र शक्तीला कापून तुझ्या नावाला कापून तुझी मूर्ती दिली सगळ्यात आमच्या शिराचे तुझ्या पवित्र रंगशेणून आमकां निदान कर तुझ्या नावाला कापून कर जेजू मारेकार पिढ्यांचे सगळ्या शक्ती आमकां निवार तुझी वाईट सगळ्यात मोठी सगळ्या देवकाराची नाडणी ताळणी आमच्या जैतुरीने जाऊच्या आमकां आशीर्वाद दिली
हालेलुया निरंतर आमचे समर्पण करूया आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सगळ्याचे आमच्या बुद्धिबळाच्या जीव वाचण्याचे आमच्या कृष्णाच्या सगळ्या भाऊ बहिणीचे परमात्मा समोरची भाऊ बहिणी विविध पिढ्याशिवाय ओळख झाल्या आमच्या भाऊ बहिणी कुबेरपुराच्या असतात आमची भाऊ बहिणी सगळ्या मारीचा संकष्ट ओळख झाल्या समेस्ता ती तुझी कृपा शांती भाऊ जाऊन भलायकी भाऊ जाऊन ती म्हणून मागा हालेलुया 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 हरा 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 शरक बला बला संतक बलंत लई हरा 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 तुझ्या नावानं आमका गुण कर सोम्या तुझ्या नावानं आमका आशीर्वाद दे तुझ्या मारे कर या तुझ्या नावानं माझ्या मारे कर संकष्ट मारे कर पिढ्याचे असले राखून चेंजो हालेलुया 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 म्हणजे मगाच्या बाबणीनं आमच्या आता आमच्या तळव्याचे दवरया तळवेचे दवरया दोळ्यात आमची अपवित्र आत्म्याची मजत मागया अभिषिक्त केल्लो आमकां सुमी आमकां आपण गुण केल्लो सुमी पवित्र आत्म्याची सर आमच्या ती वळोवन दी आमकां सुक्तेन बरोवन दी आमकां कृपेन बरोवन दी जे कितें आमी सुमयेतावन घेतलेलें तें पेरेराण ती सकत सदांच आमच्या कुडींत आमच्या जिवांत निरंतर वळोवन दी म्हूण मागया पेंतेकोस्त दिसो सिसांक मरयेक जाल्लो तो पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां जावं दी आमी नव्या हुरूपान नव्या एका रितीच्या भावार्थान बरोवशान जिवंक आमकां कृपा होवं जावं दी पिकावळ तेच तासा म्हणलें समजून घेवंक आमी वावराडी जावच्याक तूं आमकां अभिषिक्त करून दी म्हूण आमी मागया हे पवित्र आत्म्या देवान ये आमकां अभिषिक्त कर आमकां तुज्या कृपेन बर अभिषिक्त कर म्हूण मागया पवित्र आत्म्याची मजत मागोवन गीत आमी गावया पवित्र आत्म्या रचणारा कृपेची भंडार हाडून येतो आमची काळजा तुझी पवित्र वर सोम्या तुझ्या हजरपण आमची सगळी पोट पवित्र तेंपल कर तुका बराकलेलं म्हणटाव आमी उजिंद देवाचे देणे म्हणून आमी मानून घेतो तू मोगाचे सहित जीवित हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर देवाने या पवित्र आत्म्या बिया अंतरात नारायणपूर पितर असलेल्या सिसाच्या देवाने पवित्र आत्म्या देवाने या आधुनिक कोरोना पिढीवर विकसित झालेल्या लोकांचे परिस्थिती व पाठ झाल्या या संदर्भात तुझे बुजुर्ग आमका जाय तुझे धैर्य आमका जाय तुझे बळ आमका जाय तुझी भलायकी आमका जाय पवित्र आत्म्या आमका राखून सांभाळून घे आमका आधार दिवं घे आमका कृपा दिवं घे पिकावळ देशाचा जबाबदारी आम्ही संचार करूया आमका प्रेरित करून घे आमका सत्यवंत करून घे पवित्र आत्म्या अभिषेक करून घे पवित्र आत्म्या देवाने हालेलुया 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 हरा 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 शानका बला बला शांतका बलंत लई हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord Organ Jesus Oglab Jesus Stuti Jesus Hallelujah praise you Jesus love you Jesus thank you Jesus hallelujah praise the Lord praise the Lord बापनी का सुमिया सो आशीर्वाद घेऊंक आम्ही दी मेघालया कविया गीत येत्या वडा सक्रामेंता Sacramentum सहस्त्रनामन करूया पूर्विल्ल्याच्या रूपा बदला नव्यो विधी आदार्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्व्यात बाबाताचे बोल दिव्या जशे बापा तशेंच पुता Unazavi stuti zau Podvi mai masasna sasna Eka stalia năsitau
tuka dogaita spiritan sama-samina bartam. Amen. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टा सोडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यारा मान करून देन आमकां भोव कर अशें आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तुझे लागची शिकवण आमी घेवन त्या शिकवणेक सरे जाल्लें जिवीत जियोवन तुझ्या शेतान वावरचे खरे वावराडी जावंक आमकां भोव कर जोची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. इकड़ी बरो आमी बसया मगळ भावानो भयणीनो ह्या मिसांत नवेनांत सक्रामेंताच्या रथानांत भक्तीपणी वांटो घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता देव बरें करून म्हणटा भोव भक्तीपणांत चंचल जायनासतना ह्या सगळ्या देवस्तुतेंत वांटलेली सावन देवाची कृपा बेसांव आशिर्वाद जोडून घेतलेल्या तुमकां अभिनंदन. हे सगळ्या मिसाक प्रते रितीन विशिश्ट रितीन बरें संगीत दिवन निरंतरी आमकां कुमो करतात आमचे मोगाळ बाब राहुल तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तशेंच मिसाची सगळी मंडळ करता भाऊ जॉयसन तसोय हांव काळजान उपकार बावडटा. ही मिसाचें बलिदान नव्यान सक्रामेंताच्या रातान ह्या मंगळाराच्या दिसा तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पावोवंक कुमो करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो मालक विनोद गंगुळ्ळी अविनाश गंगुळ्ळे आनी सर कुटुंबाच्या सगळ्यांक आमी आभारी जावन आसा. देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. मगळ भाव भयणीनो ह्या दिसांनी आमी निरंतर तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा. कोरोना व्हायरसाची पिडा भोव बळान विस्तारते आसा आमच्या मंगळुरांत उडपींत कर्नाटकांत आनी आमच्या सगळ्या भारतांत आनी आख्या संवसारांनी ह्या संदर्भार विशेश करून जागृत सांबाळूंक तुमकां हांव उलो दिता. गरज आसल्यार मात्र तेणे तेणे मार्केटीक मॉलाक वचचें नाजाल्यार घराच रावचें प्रयत्न करचें. कामाक वयतल्यांनी भायर वयतल्यांनी जागृतकाय सांबाळची. तशेंच घरचे भायर बसार मार्केटींत पेटेंत भोंवचें न्ही सारकें न्ही जाता तितली जागृतकाय सांबाळा. घरा भितर सासूंक प्रयत्न करा. ह्या वेळार आमी आमचें संरक्षण करतल्यांव हेरांकी सुरक्षीत सांबाळतल्यांव. आमची भलायकी आनी आमचो जीव आमच्या हातांत आसा आनी हें आमी खंडीत पाळोवंक जाय आनी आमकां जागृतकायेन आमची भलायकी आमी सांबाळूंक जाय. जागृतकायेन आमचो जीव आमी सांबाळूंक जाय. हेरांकी हो सांबाळूंक आमी उलो दिवंक जाय. ह्या खातीर तुमकां हांव रितीन उलो दितां. तुमचे खातीर मागता आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत येवच्या मंगळारा मेळया तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आतां सगळीं उबी रावया. सक्रामेंत आमी भितर आलतारी दवरतल्या. तुका अर्गादिता तुझे नाम गाता माया मोगा आमची येता. उजवाड तुजो फांकय मोजेर आता सता वाटेन मेटा काडून वेता. सोम्या वेता तुका अर्गादिता तुझे नाम गाता माया मोगा
सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां बेगीन कुर्साचे गुरुवेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.